हरे कृष्ण. आज हांव भागवतांतली एक दशमस्कंदाच्या 13 अध्यायाच्या एक सानी काणी सांगचे इश्ट पावता आसा. तें कशें म्हळ्यार सगळीच आमगेले ब्रह्मांडाचे अधिपती जावन आशिल्ले ब्रह्मदेव एक पंत कृष्णा मेळूक द्वारके येता. तेन्ना ते भायर द्वारपालाक राबयता ब्रह्माक भितर वचूंक सोणा आनीक कृष्णाले वचून निमगून येता म्हूण भितर वता. कृष्णाले वचून सांगता तुका पळोवच्याक ब्रह्मदेव आयला म्हूण सांगता. तेन्ना कृष्ण म्हणटा खंयचे ब्रह्मदेव म्हूण वचून निमगून यो म्हूण द्वारपालाकाले सांगता. द्वारपालक तेन्ना भायर येवन घेवन ब्रह्माले सांगता कृष्णा निमगिला तूं खंयचे ब्रह्मदेव म्हूण घेवन म्हूण म्हणटा. ताका ब्रह्माक आश्चर्य जाता हें कसं ना बा अशी निमगेली कृष्णान म्हूण घेवन. तेन्ना तो सांगता 4 कुमाराले न्हू आनीक 4 मात्ते आशिल्ले ब्रह्मदेव म्हूण घेवन सांग कृष्णाले वचून घेवन म्हणटा. द्वारपालक तशी येवन कृष्णा लागीं सांगता अशें म्हूण घेवन. तेन्ना कृष्ण भितर आपयता ताका. भितर आपोवन ब्रह्मदेव कसं करता म्हळ्यार कृष्णा पांय पडता. ताका देवचे गौरव सत्कार पुरे करता कृष्णाक. तशीच कृष्ण निमगिता ब्रह्मदेवाक हांगा येवचें कारण कसं न्हय म्हूण निमगिता. कारण पुरो हांव मागीर सांगता. म्हगेल्या मना एक संशय आसा. तें कसं म्हूण म्हळ्यार तूं द्वारपालकाले सांगून पेटयिल्लें न्हय खंयचे ब्रह्मदेव आयला म्हूण निमगी म्हणून मिगेल न्हय अशें आनी खंयचे ब्रह्म आसावे म्हूण घेवन म्हाका एक संशय आसा म्हूण निमगिता. कृष्ण हांसता आनीक वरलेले विंगड विंगड ब्रह्मांडा आशिल्ले ब्रह्मदेवांक पुराय आव्हान दिता. तेन्ना विंगड विंगड ब्रह्मांडाचे पुराय ब्रह्म एकल्या मागशी द्वारके येताची. त्या पळोवन हे 4 मात्याचे ब्रह्माक आश्चर्य तांतू ಕೆಲವು जनाक 8 मात्ते, ಕೆಲವು जन 10 मात्ते आनी ಕೆಲವು जन 20 मात्ते आनी ಕೆಲವು जन 100 1000 10,000 मात्ते आशिल्ले पुराय ब्रह्म येताची. त्या पुरा पळोवन हाका आश्चर्य आमगे 4 मात्याचे ब्रह्माक. तशीच थोड्या वेळान हांकां पळयता देवदूतांक विंगड विंगड ब्रह्मांडांतून तांणी येताची. तांणी कृष्णा पांय पडताची आनी आदर सत्कार पुराय करताची. आनीक ते हें पुरे पळयतना त्या 4 मात्याच्या ब्रह्माक दिसलें कसं म्हळ्यार मस्त हस्ते गुंपा भितर हांव एक सान जळार आवरी म्हूण घेवन तागेलें मन आयलें. ताका लज्ज केल्ली मात्र. मागीर तशें ते देवदूतान विंगड हाजे ब्रह्मांडाच्या ब्रह्मान पुराय येवन पांय पडतना हाका कसन दिसलें म्हळ्यार तागेलें तें कृष्णालें सामर्थ्य अपरिमीत सामर्थ्य तें पळोवन घेवन तें ताका भारी एक नमने हें जाता बेजार जाता. तशीच मागीर तांणी तें विंगड ब्रह्मदेव देवदूत पुराय येवन घेवन कृष्णा लागीं सांगताची कसं म्हळ्यार आमी पुरो जाणांक तूं हांगा ओट्टो आपोवन हाडून तुका पळोवचें एक भाग्य दिल्लें तें आमगेलें तुगेलें एक व्हड करुणें आनी आमगेले निमित्त कसं न्ही तुका काम जावपा जाल्यार सांग आमी करतात तें फुडलें म्हूण म्हणटाची. तेन्ना कृष्ण म्हणटा ना तें कसं न्ही तसले कसं न्ही उद्देशान तुमकां आपयलें न्ही. तुमकां पुरो जाणां वटोवची एक कडेन पळोवंक म्हूण घेवन म्हाका भारी मन जालें. ताजे खातीर हांव तुमकां आपयलें तितले खातीर आनीक म्हगेलो आशिर्वाद तुमकां पुरो जाणांकय आस म्हूण सांगता. आनी तांकां वापस भायर सरचें सांगता. तेन्ना पुरो जाणे विंगड विंगड ब्रह्मांडाचे ब्रह्मदेव तशीच देवदूत पुराय तांगेल्या ब्रह्मांडाक मागशी वताची. तेन्ना 4 मात्याचे ब्रह्म येवन कृष्णाक पांय पडटा सांगता तुगेले बगे हांव कसकी पुराय लेखिलें जाल्यार तुगेले हांव बगे कसं लेखील पळय तें म्हगेले तिळवळीके तुका मिरवून आस तुगेलें सामर्थ्य म्हूण घेवन ताका पांय पडटा कृष्णाक. ताका कळटा कृष्णाले एक ते गूण तागेलें सामर्थ्य पुराय. आनी तूं हें काणयेंत आमी ब्रह्मदेवाल निमित्त शिकची कसं नास म्हूण म्हळ्यार कोणी एक प्रत्येक मनशाने अहंकार दवरून घेवचें नज म्हूण घेवन. अहंकार म्हळ्यार हांव व्हडू म्हगेलें हांव बुद्दंतू प्रत्येक हांवाची म्हूण घेवन कसं न्ही तांगेलें मना दवरून घेवचें नज. सक्कट त्या देवाल पांय म्हणान दवरका ताका संपूर्ण शरणागती जावका. ते अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ले ते कृष्णाले शरणागती चमकल म्हूण जाल्यार तो सक्कट कश्टांतून पार खंडीतय करता आमकां हें इतलें सांगता. म्हगेले काणयेर पळयता. हरे कृष्ण.